एक शेत 3 फाटी 4 फाटी काढून जाय इतलो ते स्पेस कांयच मेळना. तरवा घासलेलो आहे ना आता तरवा बुडलेलो हा. माती काढल्याशिवाय कायच जावपाचे ना. ही लेवल आणि ती लेवल एक जण जाईल. आम्ही असा आता पर्वरी जे वाडे म्हणतात तुम्ही पळयता हा उदकान इतक्या अर्ध्या धेपरा वयर उदकान हांगा रावला. हे एक्चुअली शेत हांगा शेतात ही रोयताले मात तारे कडेन जो 40 कोटी खर्च करून डिसिल्टिंगाचे जे काम केला ते काम इतके काय ताका मॅनर एक एक्चुअली सारको प्रोजेक्ट तसो सारको तेंच्यांनी एग्जामीन करूंक ना. तेज्या खातीर ही जी पर्वरीची वाड्यावयली जी शेतां आसा ती बुडलेली आहा. आता 4 वर्सां जाली हांगा सगळे हांगासून तेचे मेरेन आमी आतां वोपता म्हणजे 4 वर्सां जाली बुडटा अशें. हे सरकारान कितें थंयसर ग्रीन पार्का कडेन पळय केला तेतून आमकां लुकसाण भरपूर जाता. हेच्या पयलीं इतके पिकताले न्हू घर भरान दार वताले म्हणजे हे व्हाळ उसपाच्या पयलीं तेन्ना ते व्हाळ सकयले इतके सगळे उतळ आसले. आतां उसपान कितें जालें इतको खर्च करता आनी अंदूय खंय कितें 40 कोटीच्या वयर इतको खर्च केला पण कितें फायदो. गव्हर्मेंटान हेजेर लक्ष दिवपाचें पूण गव्हर्मेंट एवरी इयर आमकां प्रॉमिस करता पूण केन्ना काय जायना. तो एवरी इयर आमकां हे सेम फेस करचें पडटा. हांव आसा भायर गांवांत काम करता तो म्हाका आवड आसा हे शेत करपाची म्हणून एवरी इयर हांव भायरसून हांगासर गोंयान येता फक्त शेत करपाक कित्याक आमकां उकडें शीत आवडटा. पावस पडटा पूण पावस हो अजून काय जावना. अजून एक कंटिन्यू पावस पडत न्हू अखंय हो ब्रिज पासून बुडोन वयतलो. तिगाय एरियांतली जी शेतां जी बुडलेली आहा तेजें कारण म्हटल्यार जो आमी मेन जो जाग्यार उबे आहा ते मेन म्हटल्यार तारी कडेन तेंच्यांनी ओल्ड ह्या कन्स्ट्रक्शनाची जी सकयल माती आनी कन्स्ट्रक्शन डेब्रीज जाल्ली ती तेंच्यांनी काडूंक ना. तेज्या खातीर जी शेतां आतां बुडलेली आसा. स्टुडंटा खातीर हांव ओंकार फळारी.